मोगाच्या भाव भयणींनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की देव न्हय फकत धार्मीक कार्यावळी तो आपले लागीं एक खाशिल्लें वो लागशिल्लें जिवीत जियेता तें तो सोदता. आमी आयचे शुभ वर्तमानान आयकलां कशे भाशेन फारिझेव जे धार्मीक मनीस आसले, धर्मा वर ते दुसऱ्यांक शिकोवन दिताले, तशेंच जे आज्ञा आनी कायदे आसा ते घडोवन दुसऱ्यांक सांगताले कशे भाशेन ते आमी पाळूंक जाय. सो ते धर्मीक मनीस आसले, पूण जेन्ना जेजून ही पेकोणीची मिलाक तांचे उजेर केली, ते जेजूक म्हणूंक लागले तूं देंवसाराचे पदवेन असलें कोत्ता. कित्याक तांकां भिरांत आयली, कित्याक लोक आतां जेजूक मानताले, जेजू फाटल्यान वताले आनी लोक आमकां पळोवचो ना, वो लोक आमकां पयस कोत्तले. तर ते फकत तांचे धार्मीक कार्यावळीनूच तांचें ध्यान मन उरलें, पूण न्हय दुसऱ्या लोकांक कशे भाशेन मोगान जिवंक वो तांची मदत करूंक हें ते विसरले. आनी देवाक जाय की आमी वय धार्मीक तशेंच दुसऱ्यांच्या हुस्कान जियेलोलीं मनशां कशीं जिवंक. आनी आमी अशें करिना जाल्यार पयले वाचपान जे भाशेन आमी आयकलां, होजियेस प्रवादी इस्रायल प्रजेक सांगता, तुमी न्हय फकत धर्म सोडून पयस केले, आपणाकूच दुसरोच असलो धर्म तुमी घडोवन हाडला. म्हळ्यार तांणी आपल्याक भांगराचे आनी रुप्याचे तांणी पुतले केले आनी ते पुजूंक लागले. तशेंच हेर पोरजेक म्हणजे तांचे बरोबर जियेताले लोकांक ते निशेध करी वो तांचेर अन्याय करी. तर आमी जेन्ना फकत फारिझेवा भाशेन धर्माचे कार्यावळीनूच गुंतून उरल्यार आमी जेजूक पयस दवरता, कित्याक आमी ती परत आमच्या जिवितान लागू करना. पूण जेन्ना आमी धार्मीक कार्यावळींतल्यान शिकता कशे भाशेन दुसऱ्यांचो हुस्को आमचे सगळें आसूंक जाय आनी आमी तो दुसऱ्यांक दाखयता, तेन्ना आमी देवाक अदीक रिगून रावन आमचें जिवीत सुफळ करता, तशेंच हेरांचें जिवीत सुफळ करूंक आमी वावुरता. सो हीच कृपा आमकां हे मिसांत मागुया.